गोंयांत सत्तेचेर आशिल्ल्या भाजप सरकारान तिसऱ्या मांडवी पुलाच्या निमतान कसो भ्रश्टाचार केला हे गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उक्ताडार हाडला. चोडणकार म्हणटा काँग्रेसीन पयलीं पुलाच्या नांवान भ्रश्टाचार चल्ला असो आरोप केल्लो आनी आयज तें खरें जालां. कोट्यांनी रुपया खर्च करून पूल लायटी घालून नटयला, मात GSIDCचे सगळे नेम मोडून असो आरोप चोडणकारान केला. मुख्यमंत्री डायरेक्ट करता रिव्यू मिटिंगेक. सबसिक्वेंटली 22 एप्रील 2017 SN बोबे, जेका कन्सल्टंट म्हणटात, मदीं तो SN बोबे जाता, मदीं तो TPF इंजिनियरींग प्रायवेट लिमिटेड जाता. खबर ना, दोन नांवां वेगळे वेगळे पावटी यूज जातात. तो GSIDC एक मिटिंगेक सांगता एक पत्र बरयता की मुख्यमंत्र्यान डायरेक्ट केल्लें आसा की हे जे बाकी सगळे काम आसा, इलेक्ट्रिकल पोल्स, इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स, फसाड लायट्स, डेकोरेटीव लायट्स ह्या ब्रिजाच्यो, त्यो इन्क्लूड करच्यो म्हणून इन द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. पूण ज्या दिसा सिद्धार्थ कुंकरान क्लॅरिफिकेशन दिल्लें, हांवें सांगलेलें केल्लें पयले फावट की ताणें सांगलेलें इट इज ऑलरेडी इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून. इट वॉज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट. एंड हियर द गॉडफादर ऑफ द एंटायर करप्शन ऑन दीस ब्रिज is nothing less than the Chief Minister of Goa, Mr. Manohar Parrikar. हे ताणें सगळे कोलॅबरेट करून घेतलें कंप्लीट with the intention of looting Goa in the name of the bridge. So ह्या ब्रिजाच्या नांवान जे करप्शन जालां, आमकां ती चड हें लागता. कारण एक नोट मूव जाता, हें जाता आसतना जे SN बोबे एक लेटर बरयता 22 तारखेक, 22 एप्रिलाक ते TPF हेजे मार्फत, आनीक तो गव्हर्मेंटाक सांगता, म्हणजे एका GSIDCक सांगता. लेटर GSIDCक बरयता, दॅट इज TPF इंजिनियरींग प्रायवेट लिमिटेड इज अ सेम SN बोबे ओनली, बट two different names are that we are yet to know what is the reason. In this letter he says that the contract agreement under the scope of work for electrical lighting, page number 19 volume 1, says 22, the street light poles, fixtures and luminaries will be supplied by GSIDC to the contractor. Now this is the original contract. What I am reading is the extract of the original contract. The street lights, poles, fixtures, luminaries will be supplied by GSIDC to the contractor free of cost. The bidders will have to make provision. Now bidders here is the L&T. Okay. The bidders will have to make provision for foundation of street lights, cables, conducts and power connection from the authority. The deposit to be paid by the electricity department will be paid by GSIDC. This is the original contents of the original contract, and it is very much mentioned in that letter. So based on this and the subsequent correspondence between them, GSIDC moves one note dated 22nd. This note is moved by GSIDC. In this note, they clearly mentions that the consultant Mrs. SN Bobe and Associates. So now the change that I interpret, so you understand it is the same. While letter dated 22nd April 2017 has informed that a review meeting was held on 4th April 2017, which was chaired by Honorable Chief Minister. Now, this date, Chief Minister was Manohar Parrikar.
wherein it was directed by the Chief Minister. He is using this word, wherein it was directed by the Chief Minister to include the illumination scheme of existing Mandovi Bridge within the scope of new Mandovi Bridge. L&T दिवप आनी ते फिक्ट करप. सो हें केल्लें जाल्यार कितें जाता आशिल्लें, आमचे सरकारचे सगळे पयशे सेव जाता आशिल्ले, कारण ते डायरेक्टली कंपनी कडल्यान घेता आशिल्ले, सप्लायर कोण आसा ते, आनी ते दिता आशिल्ले. 45.71 crores एंटायर हेजें जे लायटींग आनी सगळें जे आमी म्हणटाले तेजे कॉस्ट. म्हणजे तुमी इमेजीन करात, गव्हर्मेंटाच्या कायद्या प्रमाणे तूं जर एक पीन घेता जावं एक पेपर घेता, गव्हर्मेंट टेंडर म्हणजे 50, 100, 200 रुपया जावं 500 रुपया सुद्दां जर विदीन जरी आसत, सपोज जर तूं एक 2,000चे 3,000चे कितें करता, 10,000चे घेता, 50,000चे घेता, गव्हर्मेंट कितें करता, टेंडर काडटा न्ही. तूं 45 crores अमावंट तूं ताका एडिशनल वर्क्स म्हणून ताका एड करता. ह्या ब्रिजाच्या करप्शनाची सेकंड क्रायम म्हणजे सगळी ते दारां हळूहळू करून उगडी करता. म्हणजे थंय एक एजंटाचेर ऑलरेडी रेकॉर्डाचेर हें आसा की ते टेंडर जावचें म्हणून, आनीक ते टेंडर जावचें हे एजंटाचे मिटिंगेक डिस्कशनाकूच येना, आनी 153rd बोर्ड मिटिंगेक हें सगळें हें जाता, जे CMान डायरेक्ट केल्लें की एडिशनल वर्क्स आसात ते सगळे हें करचे, आनीक परचेजीस आसात त्यो L&Tनूच करच्यो. भाजप आनी तांच्या खास मनशांक फायदो करपा खातीर कंत्राटांचे नेम मोडल्यात. GSIDC कडेन नोंदणी नाशिल्ल्या कंपनीं कडल्यान सामान घेवपाची सक्ती मुखेलमंत्री कशी करपाक शकता, असो प्रश्न काँग्रेसीन केला. ही कंपनी हाजे भितर इन्क्लूड केल्ली नासता. नेरी इज नॉट इन द अप्रूव्ड मेक लिस्ट ऑफ GSIDC. GSIDC एक अप्रूव्ड मेक लिस्ट आसता, म्हणजे खंयच्यो खंयच्यो कंपनी कडल्यान कितें कितें घेवप त्या हितून ही ना. तितून भितर बाकी कंपनी आसा, बजाजाच्यो आसा, एस्टेराच्यो आसा त्या खांब्या खातीर, मागीर फिक्चरां खातीर फिलिप्साच्यो आसा, पूण नेरी कंपनी तितून लिस्ट ना. तरी आसतना GSIDC त्या कंपनीचे स्पेसिफीक म्हणजे ह्यो सगळ्यो लायट्स ह्यो ह्याच कंपनी कडल्यान घेवच्यो. थंय एक बसता अनुराग वालावलीकर एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ L&T. So we can't establish the contact of this Anurag Walavlikar, why he's sitting there in that TAC meeting. The TAC meeting जे सगळे अप्रूव जाता थंय हाचें कितें काम हें कळना. TAC बेजिकली हें अप्रूव करता, आनी तो तेजे जे मिनिट्सांक हें केल्लें आसा त्या मिनिट्सांक तो तेंचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून थंय बसलेलो आसता. सो हें एक आमकां अजापाचें हें दिसता की हाजें काम त्या मिटिंगेक बसपाचें कितें, ताका थंय एक्चुली रोलूच ना. सो ह्यो मिनिट्स त्या हेज्यो TACच्यो, आनी त्या हितून कॉन्ट्रॅक्टर L&T म्हणजे लसन डुब्रो तेजो थर्ड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून तो बसलो. तेजें नांव घातलं थंय अनुराग वालावलीकर, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स. तो हो एक्चुली L&Tचो तो सप्लायर तो कॉन्ट्रॅक्टर कितें, आनीक सबसिक्वेंटली ज्यो सप्लाय लायट्स करतात ह्या हेका त्यो फ्लुइड एंड पावर ऑटोमेशन तिसवाडी. द वन हू हॅज सप्लायड दोज फिक्चर्स एंड द पोल्स is Walavlikar, who owns the company called Fluid and Powers Automation Tiswari. So this all looks like very shabby. हे सगळे कोफुसांव जे जाला. गोंय सरकारान GSIDCन हेर जाग्यार बांदिल्ल्या पुलांचेरय लायटी घातल्यात. थंय कमी खर्च जाला, ताचे सुद्दां टेंडर काडिल्ल्या. मागीर कोट्यांनी रुपयांच्या कामाचें टेंडर करिनासतना एकाच कंपनीक कित्याक काम दिलां, असो प्रश्न काँग्रेसीन केला. GSIDC could have very well tendered this. आनी तुमची एजंडाकूय तुमी म्हणटात, जो एजंडा ड्राफ्ट एजंडा पयलीं तयार जाता, तेजी आमचे कडेन RTIचे अंडर इन्फॉर्मेशन आमी घेतलां, ताचेर तो ऑलरेडी पॉयंट आसा टेंडर करचो. सो ते टेंडर करपाचें कोणें कित्याक हें केलें, मनोहर पर्रीकराक अशें कित्याक दिसलें की ताणें डायरेक्ट केलें. मनोहर पर्रीकर कसो पावर हें जाता की तो GSIDCक डायरेक्ट करता, ती कितें कॉन्ट्रॅक्टां भितर इनवॉल्व जावप, इंटरफेर जावप, आनीक तूं तें एडिशनल कॉस्ट तांकां भितर दिवप. सो दीस इज एक्चुली अ स्कॅम.
इट शूड हॅव टेंडर्ड. जर तर तुम्ही जर हांगसर होच एक ब्रिज बांदलेलो, हाजे पयलीं सांगलेलें तुमकां, ग्रेट सेपरेटर ब्रिज ॲट दाबोली, आनी थंय MVR वॉज अ बिल्डर, कॉन्ट्रॅक्टर, जेणे पूल बांदलेलो. आनीक थंय ज्यो लायट्स आनी हे सगळे सेम टायप, तेणी एस्टिमेटेड कॉस्ट तेंगेलें आशिल्लें 72 लॅक्स, आनी ते टेंडर केलें. MVRाकूय एक्चुअली तेंगेलोच कॉन्ट्रॅक्टर, तेकाय दिवपाक जातालें न्ही त्याच भशेन. पूण थंय तुमी टेंडर करता त्या लायटीचे सगळे, ते कितले कॉस्टाचे 72, आनी टेंडर करतकर कम्पिटिटीव बिडींग जातकर 72 लक्षांचे वर्क हें बिलो वयता, बिलो 20%, आनी 57 लॅक्सां ते अलोट जाता. म्हणजे हांगा टॅक्स पेयराचे आमचे सगळे पयशे सेव जाले. अँड दीस इज ओन्ली 72 लॅक्स विच इज द वर्क विच वॉज डन एक्चुअली फॉर 57 लॅक्स. हांगा तुमी तो एस्टिमेट करतात नियरली 45.71 crores, विच इज कितले पटीन तो मायज जालो तो इमॅजीन करात. कितले पटीन कोट्यांनी, म्हणजे म्हाजे कोण आनी 2-3 धाकले ब्रिज जाता आशिल्ले त्या अमावंटाचे. ते तुमी वर्क्स जस्ट एडिशनल कॉस्ट म्हणटा न्ही, एक बोर्डाक रेजोल्युशन पास करता आनी ताका तुमी एड करतात, थंय एक मिडल मॅन ताका थंय एड करपाक, तुमकां थंय करप्शन करपाक मेळपाक जाय म्हणून. लोकायुक्ता कडेन कागाळ करचे पयलीं GSIDCच्या वेवस्थापकी संचालकान ह्या पुराय कामाची तपासणी करची आनी कायद्या प्रमाण कंत्राटदारांची बिलां फारीक करची, अशी मागणी काँग्रेसीच्या अध्यक्षान केल्या. वी आर गिवींग अ चान्स टू MD. तुका बेश्टी वचून जेलीन बसपाक पडपाक जायना म्हणून तुका अपील करतात, तुका डिमांड करतात, तुका रिक्वेस्ट करतात की तूं हें ताबडतोब हें सगळें बंद कर आनी तूं रिविजीट कर सगळें एंटायर, सगळें परत हें कर आनी एक्चुअली कॉस्ट कितले ते फायंड आउट कर. आनी ते एंटायर हें एज इफ इट इज परचेज बाय GSIDC. आनी इट्स रॉंग ऑन द पार्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर आसता तो आमचे पयशे सेव करपाचे आसता. मुख्यमंत्र्याक कोणेच अधिकार दिलो ना की तूं मुख्यमंत्री म्हणून तूं आमचे पयशे कशे करून वापरतलो आनी तुजे सयऱ्यांक दायऱ्यांक सगळ्यांक हे ब्रिजाचेर दुकानां उगडी करून दितलो. इज नॉट फेर, इज नॉट फेर. आमी तुमकां लोकांच्या पयशांचो असो गैरवापर करपाक दिवचे ना. तुमकां जाय तशें तुमी कोणीय हाडटले आनी हें करतले. पयलीं एक्चुअली तो आमी दुसरो सबसिक्वेंटली घेतले, म्हणजे थंय कन्सल्टंट पयलीं ऑलरेडी आशिल्ले, कन्सल्टंटान कितले पेमेंट केलो, दे वील कम ऑन दॅट.